काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या निरता गोडा मोनान तुका लबलता सुटून गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्वरा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या निरता गोडा मोनान तुका लबलता. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आनी ह्या सांजेच्या मिसाक तुमकां हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचीं तेसावां हे परी आसात. अर्गाम इस्तितात प्रिया मिरान आनी कुटा मदर तेरेजा वाडो, अल्विरा डिसोजा नित्यादार वाडो, लिओरा कार्वालो नित्यादार वाडो. प्रत्येक तेसांव बसत मीस पेटयता जुलियाना कुटिनो ल्हान फूल वाडो. देवादीन सिल्वेस्टर कोर्डेरोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता जुलियाना कोर्डेरो नित्यादार वाडो. देवादीन जेरोम आनी थॉमस डिमेल्लोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता आयरीन डिमेल्लो आनी कुटुंब नित्यादार वाडो. हांच्या इराद्या बसत आनी तशेंच आमचे इरादे आमची मागणी सांगाता घालन ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सोवे आसो. मोगाच्यानो आमी सर जेजूच्या कुडी रक्तान पोशीत जावंक एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हे दिनवसपणेचे बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या. प्राचीत कालाच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती आमकां देवाच्या उतराच्या बलान तालण्यांचे जैत वर्यामुल्लो संदेश दिता. आमी सर्वांनी ह्या प्राचीत कालार देवाचे उतर वाचून जियेवन जिन्येन तालण्यांचेर जैत व्हरूंक जायची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ताळण्यो तेंतेसावां आमकां येतलींच पूण ताचेर जैत वरचें जावन आसा आमचें कर्तव्य. ह्या 40 दिसांनी आमी तेंच शिकता आनी त्याचे प्रयत्न करीत आसा. ताळण्यो आमकां येवनूच आसतल्यो तेंतेसांव आमकां येवनूच आसतलीं पूण ताचेर आमी पातयनासतना आमी देवाचेर पातयेवन आमचें सर्व कामां मागणी आमी बऱ्या तरान केल्यार तेंतेसांवाचेर जैत व्हरूंक आमकां साद जातलें. आनी पयल्या आदां तेंतेसावाक वळख जालो आनी पातक केलें. दुसऱ्या आदां तेंतेसावाचेर जैत वेलें आनी आमची सडवण दिली. तर आज आमी तेंच वाचपाचो नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत तेंतेसावाक आमी बली जायनासतना रावोंक आनी तशेंच पातक करिनासतना रावोंक गरजेची कृपा मागया. येदोळ केल्ल्या सर पातकांची दूख सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जावन सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत कुडयांक सदांचो उपकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान भरलो तुजो पोत जेजू स्नान घेता सरण्या गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दंडवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजोवंक आमकां आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावोंक आनी जैतवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बोळ आमकां दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजोड चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेश्वरा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेश्वरा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचिल्ल्या मनशाक तांतूं दवरलो. सर्वेश्वरा देवान ते बागेंत सर्व जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सर्वेश्वरा देवान रचिल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां. तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय तीं आपणूक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जणवाय जोडोवंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंकटाक बांदलीं. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. काकूळदारा देवा म्हजी काकूळट कर. बोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका तुज्या अपराधाच्या
रगतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता म्हजो गुन्यांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेरच हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. सांब पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयले. अशें सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली ते खरें जाल्यारी एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो व्हरतो. देवातावन दराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडली त्यास क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटली आनी राजवटकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पदका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचे फरमाण फावो जाले तशें आनीक मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या आवेदेयपणा वरवीं सर्व मनीस पदकी जावन पावले तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी क्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी क्राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमची सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. ताचे उपरांत देवसारान थाळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवां थाळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हण फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवचार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले. जेजून जाका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा पळयनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव बार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराचीं सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार
हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदों जेजून म्हळें, चल हांगाचो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सरस्वराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देंवचार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतास देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. खरेजमाचो काळ, ह्या प्राचिताचो काळ आमच्या जिणे विशांत थोडो नियाळ करूंक आनी जर तर कितेंय उणें पडलां जाल्यार थंयसर भरती करूंक आमकां ते दिल्यात 40 दीस देवान. आनी ह्या 40 दिसांनी आमकां कळनासतना देवाचें उतर येता. आमी कशें वायटाचेर जैत वरस जाय, आमी प्राचीत काळार कितें करी जाय, प्राचीत काळार कितें करूं नजो, उरल्या दिसांनी कितें करी जाय, उरल्या दिसांनी करूंक नजो जाल्लें कसलें, हें सर्व आमकां ह्या दिसांनी आयकोंक मेळटा. एक संगत मोतीन दवरया. प्राचीत काळार आमी प्राचीत केल्यार पावना, ह्या प्राचीत काळार दंडवण केल्यार पावना. पगार आमच्या जिणेचे हर एक दीस जाय आमी पातका खातीर रडचो, ह्या पातक सणचो, ह्या तेंते सावां पयस करचो. चिंत्या एक असलो एक संदर्भ आदांक देवान भुमी वैकुंठांत दवरलो. येवेक ताची समसारकी सांगातीन जावन दिलें आनी थंयसर एक त्या मोळ्या मद्दे एक रूख दवरलो, बऱ्या पाल्याची जानवायस दिवचो रूखसो. आनी त्या रुखाची फळां खावंक नजो म्हणून देवान तांकां ताकीद दिल्ली. चिंत्या असलो एक संदर्भ. जर तर येवेन त्या देंवचाराच्या बुलीक खाण दिवंक नातलें जाल्यार, पातक करूंक नातलें जाल्यार, येवेन तें फळ व्हरून आदांक दिवंक नातलें जाल्यार, या आदावन तें फळ खावंक नातलें जाल्यार कितें जातें आसलें. बोशा पातक ह्या संवसारांत येतें ना, जेजूक ह्या संवसारांत येवचें पडटें ना, ह्या जेजूक ह्या संवसारांत येवचें चान्स मेळटें ना मनशा रुपान. कित्याक आदावन पयल्या आदावन पातक आदारलें आनी तें पातक जावन आसलें डिजओबिडियन्सा, ह्या अविधेयपणाचें पातक तें जावन आसलें. आनी गर्वाचें पातक तें जावन आसलें. प्रायड म्हणटा आमी. कित्याक हांव देवा बरी जातलो, म्हणून देवान म्हाका आडवारलां तें खावचें. आनी ताणें चिंतलें आपूण हें खायन जाल्यार देवा बरी जातलो, कित्याक देंवचारान तितलेंच म्हणलें ताका, खाती जाल्यार तूं देवा बरी जातलोय. आनी ताणें त्या खातीर केलें आनी तळणेक तो सांपडलो. आनी थंयसर तो पडलो आनी जेजूक आमच्या मनशा रुपान येवचें पडलें. आनी ताणें जें कितें आदावन केल्लें तें जेजून अंडू करूंक, कंप्युटरांत आमकां कळीत आसा, जर तर आमी कितें केलें जाल्यार तें नाका म्हूण बगलें जाल्यार अंडू करूंक एक ऑप्शन आसता. आनी तसलें ऑप्शन जेजून केलें. पयल्या आदावन थंयसर पातक केलें. पातक करून आपणाचें सर्गाराज होगडायलें आनी सर्गाराज होगडायिल्लें तें जेजून भरती करून दिवंक आसलें. जें कितें नश्ट थंयसर जाल्लो त्या अहंकारान आदाव भरलो आनी तशेंच अहंकारान भरल्यान ताणें ताच्या देवाच्या विरोध केलो. मोर्न ताणें आपणायलें आनी तें अंडू करूंक, मोर्न आशिल्लें जिवंतपण करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जेजूची ताळणी आयल्यो. तूंय देवा बरी जातलोय, तूं म्हाका म्हज्या पांयां पडोवन नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुका दितलो आनी तूं व्हडलो जातलोय. आनी जेजून ताका खानंत दिलें ना.
आणि ताका भूक लागली 40 दीस उपास केल्यात. 40 दीस आमचे बरी उपास न्हय, तांचो मुस्लिमाचो उपास तुमकां कळीत आसात. तो एका नमनेन उपास आनी दिसाक तांणी खावंक नजो, रातीक तांणी खावियत तसलो उपास. तांतूय मस्त कांय फरक पडना. आमच्या उपासान ती मस्त फरक कांय पडना. सकाळी इल्लेशी पेज जेवयेत, दोनपारां इल्लेशें शीत जेवयेत, सांजेर इल्लें शीत जेवयेत आनी तशें तो उपास सगळ्या वर्साय करूंक जाता. कित्याक दुर्बळी मनशां सगळ्या वर्सां उपासानंत जियेतात. पूण जेजूचो उपास तसो न्हय आसलो. जेजून संपूर्ण उपवास केल्लो आनी त्या खातीर ताका थंयसर ताळणी आयली. तो न्हंयच्या तडीक गेलो. थंयसर 40 दीस जाल्लेंत ताणें पळयलें थंयसर न्हंयचे फातर आसले बरेशे उंड्या भाशेनंत तयार आसले. आनी देंवचार ताका सांगताले उंड्या भाशेनंत आसात, तुवें कांय करचें म्हणना, एक उतर उलयल्यार पुरो आनी हे फातर आसले उंडे जातले आनी तुवें तें खावियत आनी तुवें देवाचें उतर पाडलें बरी जातलें. कित्याक तुका भूक लागली. आतां 40 दीस तुवें उपास केलाय, आतां तुजो उपास मूग जाला, तुवें तें खावियत. पूण जेजून सांगलें मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतावन येवच्या हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. त्या खातीर देवाची परिक्षा हांव पळोवंक वचना, तो उंडे जातात की ना पळोवंक वचना. ह्या म्हजेच खातीर हांव खंयचेच अजाप करिना. ज्या जिणेंत जेजून केल्ले अजापां सुमार आसात. पट्टी केलें जाल्यार लंब पट्टी तुमकां करियेत. जर तर तुमकां एक होमवर्क दीन जाल्यार जेजून केल्ली अजापां सकळ एक पट्टी करन बरें या म्हण. कोणाकी जाता जाल्यार थांक आसा जाल्यार ह्या 4 वांजेल काडा, मातेव, मार्क, लूक, जुआंव आनी तांतली ती जेजून केल्ली सर अजापां पट्टी करा. आनी ती अजापां कोणा खातीर केल्यांत म्हणलें पट्टी करा. एकच ती एक अजाप आसलें मेळना. जेजू खातीरच एक अजाप केल्लें आनी त्या खातीर जेजू हांगासर म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियना, बगार देवाच्या तोंडांतावन येवच्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. आनी आमी तशेंच हे संवसारी संगतींनी मस्तपटी आमी मेतेर जाता. संवसारी संगती आमकां ताळतात, ह्या ताळण्यो हाडतात. आमी त्या तंत्र समाक वळख जाता आनी थंयसर जर तर आमी पातक करता जाल्यार तें देवाच्या विरोध जालें. तें पातक हांवें करिनातलें जाल्यार खंयच म्हाका नश्ट घडतो ना, खंयच म्हाका उणें पोवन घडतें ना आसलें. पूण हांव तें पातक आदारतां आनी ताचे वरवीं कितें जाता, म्हाकाच नश्ट हांव करून काण घेतां. सर्गींचें राज आतां न्हू, म्हाकाच हांव उणें करून काण घेतां. आनी उपरांत तोचो देंवचार ताका देवाळाच्या तोरीर व्हरून रावय लागलो आनी थंयसर सबार जण आसले तोरीर तान सकयल पळयतना. आनी जर तर तूं हांगा तावन सकला उडशी जाल्यार तुका कांयच बादाक जायशें ना आनी सकड तुका पळोवन अजाप भोगतले. तुका संवसाराची सोडवणूक करूंक लागशिल्ली एक वाट जातली आनी भोव बोळादीक वाट जातली. सकड तूं देवाचो पूत म्हण फात येतले म्हणून देंवचारान ताका सांगलें. पूण जेजू ताका कबूल जालो ना. ताचेच खातीर ताणें तें अजाप करी जाय आसलें आनी त्या खातीर तें अजाप ताणें करूंक ना. आनी तो म्हणटा सरस्वरा तुज्या देवाची परिक्षा पळयनाका, सरस्वरा तुज्या देवाची परिक्षा पळयनाका. आनी उपरांत परत आमी पळयता जेजूक ताणें उबार एक दोंगराचेर व्हेलो आनी दोंगरार तावन साबार गांव ताका दिसताले आनी सकड गांव तुज्या हातीन हांव करतां जर तर तूं म्हज्या पांयांक पडशी जाल्यार. आनी तो जेजू म्हणालो चल म्हजे तावन सैताना, कित्याक देवान चिंचे बरी तूं चिंतिनाय, मनशान चिंचे बरी चिंताय पेद्रूक ताणें म्हणलें. आनी आज देंवचाराकी तोच म्हणटा सरस्वराक तुज्या देवाक मात्र अराधान कर, सरस्वराक तुज्या देवाक मात्र अराधान करू, उरल्यांक कोणाक अराधान करनाका, देखून देंवचाराक अराधान करचें हांवें फावो न्हय. आज ही 3 हांगासर तेंत सावायलीं. जेजूक ताच्या जिणेंत 3च तेंत सावायल्लीं गी.
बोशा हांगासर मातेवाच्या वांजेलांत आमकां दिवंक ना हेर वांजेलांते कडेन आमकां दिलां तितल्यार देंवसार ताका थोड्या तेंपाक सोडून गेलो म्हळ्यार ताच्या उपरांत परत आयलो ताका ताळणी हाडून आयलो ताचे तेंते सवा हाडून आयलो पूण जेजू ते दाळाय ताच्या तळणेक वळाग जावंक ना आनी देंवसार जेजूक ताळटा जेजू त्या ताळणेंत पडना बगार ताळणेचेर जैत व्हरता पयलो आदांव त्या पातकांत पडलो एकच ताळणी ताका आयली आनी त्या ताळणेंत तो पडलो आनी दुसरो आदांव ताळणेंत तावन बाचाव जालो ह्या ताळणेचेर ताणें जैत व्हेलें आनी ताका ताणें हें पयल्या आदावन कितें कळवून खाण गेल्लें सर्ग ताणें कळोवन खाण गेल्लो दुसऱ्या आदावन तो सर्ग भर्तीकर दिलो आनी पयल्या आदावंक मरण प्राप्त जालें आनी दुसऱ्या आदावन मरणाचेर जैत व्हेलें हें जावन आसा ह्या 40 दिसांचे आमच्या त्याच उपासाचे आमच्या प्रार्थनेचे परिणाम मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ताळण्यो कसल्यो कडेन येतात आमकां कळीत आसा आनी एकल्याक मोज करूंक त्या वरवीं हांवें ग्रेस्त जावं आनी एकल्याक सकला घालूंक त्या वरवीं आपूण ओडलो म्हूण चिंतूंक आनी म्हज्याच मांसा रक्ताच्यो ओडण्यो म्हाका ताळण्यो दितात आनी थंयसर हांव जर तर ताचे जैत व्हरोन जाल्यार जेजूक सोमासोम हांव जातलो जर तर हांव म्हजें मागणें देवा कडेन संबंद आसा करचो तें मागणें जर तर म्हज्या जिणेंत हांवें कळ्ळें जाल्यार जावं परो सकाळीं सांजेचें मागणें आयताराचें मागणें मीस हांवें कळ्ळें जाल्यार त्या दाळा देवा मदलो आनी म्हजे मदलो संबंद तो उणो जातलो आनी त्या खातीर ह्यो सर ताळण्यो म्हाका येवनूच आसात हरी एका दिसा हरी एका घडये येवनूच आसात त्या ताळणेचेर जैत व्हर जाय जाल्लें म्हजें काम जावन आसा आज त्यात जेजूच्या 3 ताळणे विशयांत आयकले आनी 3 ताळण्यो मात्र न्ही ताका उपरांत ती ताळण्यो आयिल्ल्यो जाय संवसारांत तो जियेत आसतना सबार पोटी ताका ताळण्यो आयजे जाल्ले आनी एक बूक आसा 4th टेम्पटेशन एक फिल्म आयिल्लें 4th टेम्पटेशन या लास्ट टेम्पटेशन आनी तातूंत पळयता हांव मोरी मगदलेना कडेन जेजूक मोग आसलो आनी त्या मोगान तो बरुल्लो म्हणलें तें तो पिंत्रांवक तो पळयता पूण जेजू ताचेर जैत व्हरता आनी त्या टेम्पटेशनाक तें तो वळख जायना हें जावन आसा जेजूच्या जिणेची गडितां आनी ताच्या जिणेंत मस्त पटीन तेंते सवां ताका आयल्यांत जाल्यार त्या तेंते सवाचेर ताणें जैत व्हेलां तर आज म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं जेजून विचारचें एकच हांवें तेंते सवाचेर जैत व्हेलां आनी हांवें तुमकां जिवीत दिलां तर तुज्या जिवितांत तेंते सवाचेर जैत व्हरोंक देवसाराचेर जैत व्हरोंक तूं तयार आसाय की एक देवाचो भावार्थुसार आमी सांगता म्हणया एकाच देवाक सतमंता सर्पदार बापतो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो पूत तो सोरकाळा बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कालमरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचोना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताचा अमनीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवदेवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दर्ददार स्थापलेले देवसभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्तनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो ताळणेंचेर जैत व्हरचें सुलाबायेचें काम न्हय
जेजूकी कश्ट मारल्यात आदांक कश्ट मारल्यात तो ताका सांपडलो जेजूकी कश्ट मारले ताणें ताचेर जैत वलें आज आमची मागणी देवाक उबारता आसतना आमच्या वयलीं तेंते सावा निवार म्हूण देवा कडेन मागया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या स मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू मरिफात उगडापो जाल्लो मोग आनी बोगसाणें तांचे जिणयेंत बघून तोच मोग आनी बोगसाणें हेरांक दिवंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव जावाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोगान लोकांची सेवा करून तांकां आदाराचें जायशें तुज्या उजवाडान तांकां बोर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक सर आमच्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजूच्या मिटांनी सोलोवंक तांच्या त्यागाचे आनी मोगाचे जिणये मुखांत्र तांच्या भुरग्यांक सारके वाटेन सोलोवंक कुमोग करीशें तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक सर्व पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक डाक्तरांक नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी तांचे सेवेक प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवजणांनी तांकां पवित्र स्नानान मेळिल्ले भावार्थाचे देणे तांच्या करण्यांनी उर्जीत कर फिरगजेंत आनी समाजेंत समाधानाची हातेरां जावंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक एवकारिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या उतरां मुखांत दैवीक जिवितांत वांटेली जावंक आनी हेरांच्या सेवेक आमकां समर्पोवंक तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा 40-30 तुवें आमकां दिल्याय आमच्या जिणेची परीक्षा पळोवंक आनी तशेंच देंवचाराचेर ताच्या तेंते सांवाचेर जैत व्हरूंक तर ह्या 40 दिसांनी तुज्या पुतान आमकां दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक गरजेची कृपा आमकां लाभय हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन जीवन मुझे सोमिया उरते देणे म्हाका संसारिया पयणा चाली करी बलिदान माती चिणे मोजे उदार काळीज बाबा तुझे विस्तार दर्यासारखे उदार काळीज बाबा तुझे विस्तार दर्यासारखे जीवन मुझे सोमिया मोगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान
सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुवाच्या आदवाक सरस्पोर मानून घे. भोव पवित्र देवा आमचे दयाळ बापा, एकाच मनशा वरवीं संवसारार पातक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ससनाचें जिवीत आनी तुजी पवित्राय सुबामपणान आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हें दिनवसनाचें बलिदान आमी तुका समर्पित हांव. ह्या प्राचीत काळार पातकांतली आनी पातकाच्या केस्तींतली सुटोवन तुज्या जिवितान आनी पवित्रायेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमची सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदुद्राणी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. 40-30 कुडीची बूक आनी ताण बागेन आसतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गुटो फावो त्या मनान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी ससनाक आनंदान वांटो घेवंक फावतेल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, dălbaranso, सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी काजे. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोट भरगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता.
आनी हो जिविताचो उंड आनी चडवणीची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पालोमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फरजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजतीचो पोती भगेवंत धर्मदुतां भगेवन जूज तादेव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मोगूस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक रेजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. तुमची सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरूचे भावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजांत तुये बिडार करूंक तुये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं तूं बेगी. Down the sun.
सर्गी निवासाक पावय उसवाड फांकय जिवीत लावय सर्गी निवासाक पावय. प्रार्थुया. खाकुळदार देवा, आदाम बापाची पातकी भुरगीं आमी, पूण तुज्या पुताच्या प्राचितांनी कश्टां मरणा वरवीं ताचे बराबर आमी पातकाक मेल्याव. ही दोनी सतां वळखून हो प्राचीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या उंड्याच्या बोळान जेजून दाखयलेली दंडवनेची न्ही प्राचिताची वाट तेरायेन धरूंक आनी हे परी पातकाक आमचे वयर राज चलोवंक दिना जावंक. बगार तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं कशीं जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगता म्हणया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देह घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरें तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावंक मान दिवं तांणी तांकां दुखयन अशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्रायेतीकीत वारताना शेगुणांनी फुलोवं, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां बर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेस विंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा, हर एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणा प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासूत विनाती कर. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासूत विनाती कर. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासूत विनाती कर. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगेवन जोडतात देवा. ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडून जरा समो वाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी सांपड निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय. म्हजे मजतीचेर भरवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. हांगासर आमच्यो गरजो आमची तेसाबां सांजुदा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक फेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तावंडाय. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें केरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तिकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुमयान जेजूचे महिमेंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सरस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा.
तो तुमचे सवय रावण तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाटोरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमचें राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें, तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिलो, रगत आपले विक्रम मोग मोजून केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसाणे, ताच्या जिणे मोडना सर्गीचे जिणे. कलवारीच्या दोंगरार सोमियूम काडटा, मुसो देव सोड बोंडाक जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें भावोडसो, मोकेलोय मोसो मोसो पाप्यासो. मोगाड पुतासो वे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां. सांजूत देवा आमा पसोत विनातीक भगवान सचे कुरवेन युर आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र नावी. आमेन. आमेन. दिव्यवाणी